शुभम करोती कल्याणम, सगळ्यांचे कल्याण जावं, मागीर आरोग्य आणि मागीर धनसंपदा. पूण एज अ टिचर तुमी भुरग्यांक शिकयता आनी थ्रू सॉंग्स तुमी समाजाक शिकयता. हें केन्नाय चिंतलां तुमी? बरोबर, हे तुवें सांगना फुडें आतां म्हाका हाजेर खंय तरी एक म्हणजे चिंतपाचें हे दिलें म्हाका तुवें कळ्ळें, की तूं बरयता तेन्ना तुज्या तकलेन चाल येना. चाल येता, पण म्हजी चाल ताका येद्या व्हडल्या कंपोजराक दिवप म्हणल्यार म्हाका तें पुटवना. म्हाका जी 4 सोंगां बरोवन म्हणजे 3 सोंगां बरोवन 4थ्या सोंगाक हें म्हाका मेळना फुडें इट वॉज जस्ट म्हाका जालें म्हणजे पुरो इतलें खूब जालें. प्लॅन करून खूब येता क्लासीन वयच्या पयलीं. भुरग्यांचें एनवायरमेंट कंट्रोल करपाकूच 5 मिनटां वता. टिचर एक ऑलरेडी शिकून गेल्ली आसता, मागीर तूं त्या क्लासीन वता तेन्ना भुरग्यांचें वातावरण कशें आसा तें पयलीं तुवें जाग्यार हाडून मागीर तुवें तांचो मूड पळोवपाचो की तांकां बाबा शिकपा जाय काय ना. क्लासीन दाखयतात पळय पेपर, हय आनी जेन्ना ते मार्क्स पडटा हय तेन्ना भुरगीं सामकी डिस्ट्रॅक्ट जाता. एक्चुली तांकां खबर आसता ताणें कितें दिवे स्टडी लायल्या. केल्या. हय हो तुजो सारको शब्द. हाय गायज, दिस इज वैभवी. वेलकम बॅक टू गोवा प्लॅटफॉर्म. आज हांव आयलां सांगोळडेच्या शांतादुर्गा देवळान आनी आज म्हजे बरोबर आसा रंजिता रायकर नागवेकर. ती एक खूब बरी लिरिक्सिस्ट, तशीच एक टिचर आनी तेज्याकून चड म्हणल्यार एक खूब बरी मनीस. तर आज आमी तेंचे कडेन खुबश्यो गजाली उलयतलीं. तर तुमी आमच्यो ह्यो गजाली आयकपा खातीर फूल एपिसोड पळयात आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. मॅम, कशी आसा तुमी? आसा बरें, तूं कशें आसा? आसा बरें. आज आमी देवळान मेळटा, वीच इज अ कंप्लीट डिफरंट वायब ऑल टुगेदर. Yes. आनी थँक्स टू यू, कित्याक तुमी तो इनिशिएटीव घेतलो की आमी आज देवळान अशी म्हणल्यार आयज हांव पॉडकास्टूय म्हणचें ना, इंटरव्यूय म्हणचें ना, गजाली कश्यो. सो थँक्स टू यू आनी वेलकम टू गोवा प्लॅटफॉर्म. येस, थँक्यू मॅम. तर तुमी हांगाचीच हय म्हणल्यार ह्या देवळान तुमचें सदांच येवप वचप हय, जाता. शुक्रारच्या शुक्रारा हांगा येता हांव पांयां. तुमची जर सॉंग्स आयकली न्ही जाल्यार तुमचो देवा वयलो विश्वास जो आसा तो कळटा. सो बरोबर. फर्स्ट हांव तुमकां क्वेश्चन, एक खूब पर्सनल क्वेश्चन विचारतलें की जेन्ना तुमी देवळान वता तेन्ना फर्स्ट कितें मागता देवा कडेन? देवळान जेन्ना हांव एक्चुली ल्हानपणा पासून आमकां देवळान वचपाची संवय, कित्याक आमगेर दत्ताचें हें खूब आसा. बेरेस्तारच्या बेरेस्तारा आमच्या घरान आरती जाता, सो तें आमकां ल्हानपणा पासून देवळान वचपाची संवय. हां. पण देवळान जेन्ना हांव पयलीं वता तेन्ना सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार शुभम करोती कल्याणम, सगळ्यांचें कल्याण जावं, मागीर आरोग्य आणि मागीर धनसंपदा. पूण पयलींच्यानूच तुमचो देवाचेर विश्वास आसा काय एक मदीं टर्निंग पॉयंट आयलो की तेन्नाच्यान चड विश्वास जावपाक लागलो देवाचेर? सांगिल्ल्या प्रमाणे आमगे ल्हानपणा पासून घरान देवाचें हें आसात. सो देवाचो विश्वास हो ल्हानपणा पासून आशिल्लोच. आनी म्हजें प्रोफेशन टिचींग जाल्ल्या कारणान एक 23 वर्सां शिकून म्हाका अशें दिसलें की खंय तरी म्हजो दुसरो टॅलंट, जी देवाची भक्ती आसा ती लोकां मेरेन पावची, म्हणून हांवें कोंकणीन सोंगां बरोवपाक सुरू केलें. म्हणल्यार आतां सुरू केलें तुमी, केन्ना केलें सुरू बरोवपाक? कंपेरींग स्कुलान हांव करतालें न्ही तेन्ना हांव मदीं फिलर्स म्हणून स्वता हिंदीन शायरी बरयतालें. तें म्हजें आसात सायड बाय सायड कंटिन्यू, कित्याक तें म्हजें प्रोफेशन. हय. पण हें सोडून गोंयान राविल्ल्या कारणान कोंकणी ही आमची मायभास, म्हणजे आवयचे भाशेन कितें तरी देवाची भक्ती लोकां मेरेन पावची हें अशें म्हाका दिसलें. कित्याक दिसलें? म्हणजे म्हजो एक टॅलंट आशिल्लो, पयलींच्यानूच आशिल्लो. हय. केन्ना कळ्ळो आसा म्हणून हो टॅलंट बरोवपाचो? सांगलें न्ही तुमकां की शायरी हांव बरयतालेंच, हय. पण कोंकणीन कितें तरी जावचें आनी तें देवा बद्दल जावचें. म्हणल्यार तुमी कोंकणी शिकला तर? हय, हांवें 12वी मेरेन कोंकणी केल्या. ओके, पूण हेतून जी सॉंग्स बी बरोवपाक जी कोंकणी लागता पळय ती 12वी मेरेन तितली आसना, ती मागीर स्टार्ट जाता. हय, बरोबर. ती शब्दूय बी सोदून काडप खूब डिफिकल्ट जाता. हय, म्हजें वाचन तशें आशिल्लें वैभवी. आनी देवाचेर बरोवप म्हणल्यार खूब रिस्क आसा, कित्याक एक शब्द जर वयर सकयल जालो बरोबर. जाल्यार कितें बोवाळ जायत हय. तें हांवें सांगपाक शकना. म्हणल्यार सगळ्यांचे सेंटिमेंट्स अटॅच्ड आसतात देवाक धरून.
बरोबर. एक शब्दा खातीर कितलोय व्हडलो बोवाळ जावपाक शकता. सो तुम्ही तो रिसर्च कशी करता? ना म्हजे जर तुवें 5वी सोंगां पळयल्या न्ही, पयलें हांवें कामाक्षी आईचेर, आमची कुलदैवत ती मम्मीली, तिचेर हांवें पयलें सॉंग केलें. आनी उपरांत मागीर बेताळ. अशें करून तुवें जर म्हजी सोंगां पळयत न्ही, तातूंतल्यान तुका फक्त म्हजी भक्ती दिसतली. क्रिटिसिजम खंयच दिसपाना की देवा म्हाका पाव, जावं म्हजी भक्ती तूं मानून घे. म्हाळसाईचें सॉंग आसा तें आनी पाव घे म्हजे आई, ते वर्डिंग्सूच तशें आसा. फक्त तुजी भक्ती, हय, मनांतली भक्ती देवा म्हणजे लोकां फुड्यान येवची, हे म्हजे उद्देश आशिल्लो त्या सॉंगांसून. आनी कांयच हें अशें ना. बरें, पूण तितून भितर अशे शब्द आसतात न्ही जे त्या देवाक लागू जाता. म्हणल्यार धर थंयचो वाठार म्हण, तें सगळें आसता. तो रिसर्च तुमी कशी करता? म्हणजे त्या जाग्यार वता? हांव कितें करता, सपोज हांवें चिंतलें हांव आतां सांगोडकार देवीचें सॉंग बरयतलें, जाल्यार हांव तिची पयली इतिहास वाचून घेता, भटाक मेळटा, ताजी कंप्लीट स्टोरी हांव सजमून घेता. आनी एकॉर्डिंगली मागीर ते तिका लागता देवीक न्ही, ते शब्द घेवन हांव मागीर तें सॉंग बरयता. एक 15 दीस वता म्हाका एक सॉंग बरयता. एकूच रायटपान जायना, ते एक हें करून मदीं खंय हें जालें परत बरयलें अशें एक परत ताका चालूय बसपाक जाय न्ही. हय, चाल म्हणजे हांव म्हजी चाल दिना. अक्षय नायक सर आसा पळय न्ही, तो कंपोज आनी सिंगर, ते मागीर हांव काडून ताका फॉरवर्ड करता. तो चाल लायता. हय, तो चाल आनी मागीर तूं बरयता तेन्ना तुजे तकलेन चाल येना? चाल येता, पण म्हजी चाल ताका येद्या व्हडल्या कंपोजराक दिवप म्हणल्यार म्हाका तें पुटवना. सो तें हांव डायरेक्टली काडून ताजे कडेन हँड ओवर करता. आनी ताणें म्हाका पळोवंक वयशी न्ही, ताणें चारूय जी सोंगां केल्या न्ही, पयली चारूय सोंगां तेणेंच केल्या. फर्स्ट सॉंग आसा न्ही तें अजय नायक सरान केलां, आनी तातूंत राजवी नायक ताणें तें गायलां. सो ताज्यो चाली ताणें बऱ्यो म्हणजे मनांतल्यान ताणें तें, कितें आसता सॉंग चाल लायली म्हणून जायना, तेका ती भक्ती उमलून येवपा जाय. ते आयकता तेन्ना ते फील जावपाक जाय. बरोबर, ती दिसून आयल्या त्या सॉंगांनी. सो आय एम सॅटिस्फायड. म्हणजे जितली सॉंग केल्या तितून सॅटिस्फायड आसा. कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स? फर्स्ट सॉंग खंयचें? फर्स्ट सॉंग कामाक्षी आईचें. कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स? पयली सॉंग न्ही म्हाका मातशी धांवपळ जाली म्हाजी. म्हणजे पयली जाल्ल्या कारणान ते प्रोड्यूस करप म्हणल्यार तुवें लीड घेवचो पडटा. कोणाच्या घरान घेतलें तांकां अप्रोच जावचें पडटा, रिक्वेस्ट करचें पडटा. सो पयले फावट म्हाका मातशें तें कशें जालें, कठीणशें जालें. पण जेन्ना उपरांत सॉंगां केली पळय न्ही, ती आमी जादा तर देवळानूच केली चडशी. म्युजिका प्रती तुमकां इतलो मोग कसो? कित्याक तुमी स्वता प्रोड्यूसूय करता. हय, तुमचे सॉंग्स तुमीच प्रोड्यूस करता न्ही. हय. सो इतलो मोग म्युजिका प्रती कसो आयलो? तुमी सिंगर म्हणजे सॉंग बी म्हणटा? ना, तशें बाथरूम सिंगर म्हणू शकता तुमी, जी सगळीच करता. चलता भोंवता गुणगुणपाची म्हाकाय संवय आसा. पण भक्ती आनी म्युजीक जेन्ना मेळून येता न्ही, तेन्ना तेजो वेगळो इफेक्ट दिसून येता. लव सॉंग बरोवना दिसता न्ही? ना, आनी हांव लव सॉंग्स केन्ना बरोवचेंय ना, कित्याक आय एम फुल्ली इन दीस. कळ्ळें न्ही, हांवें तातून चिंतून आजून पासून. पण कोणें जर कितें अप्रोच जालो जाल्यार आय विल चिंतपाक शकता. बरोबर. पूण जेन्ना तुमी आतां देवाचेर जेन्ना सॉंग्स बरयता, डिवोशनल सॉंग्स बरयता, तेन्ना केन्नाय चमत्कार बी जाला कितें देवीचो, देवाचो? चमत्कार असो जावना, पण म्हाका मनांतल्यान पडटा की कितें जर म्हाका प्रॉब्लेम आयलो न्ही, जाल्यार ती देवी म्हज्या बरोबर फाटल्यान उबी आसा. स्पेशली म्हजी कामाक्षी आई म्हज्या बरोबर ती खंबीरपणान उबी आसा, हें म्हाका जाणवता. तें हांव सांगूं शकना तुका. म्हणल्यार भितरल्यान फील जाता. हय, एक फिलींग. कितें जालें, तिचें नांव जर हांवें घेतलें न्ही, जाल्यार ती कोणायच्या रुपान म्हाका पावता, हें म्हाजो सारको विश्वास. चमत्कार केन्नाच जावना? चमत्कार म्हणल्यार जेन्ना तुका इतलो विश्वास आसता तेन्ना हेच चमत्कार म्हणपाचे न्ही. तुका केन्नाच तिणें त्रासान पडूंक दिवंक ना. खुबशे फावट तुका प्रॉब्लेम्स येता खरे, पण तेतूसून तूं तिचें नांव घेना फुडें रोखडेंच भायर सरता. होच चमत्कार न्ही. आनी तुमी राखणदाराचेरूय बरयला न्ही? हय, बेताळाचेर. हय. आनीक बेताळ म्हणजे राखणदार म्हणलें की ते सारके जागृत देव न्ही? हय. उतरां मे बी म्हणजे वयर सकयल जावपाक शकता, पूण जागृत देव अशें म्हणटात. हय, बरोबर. म्हणल्यार जें मागता तें आमकां फास्ट मेळटा आनी तेंचे चमत्कार चड फास्ट जाता. सो तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो?
एक्चुली हे राखणदाराचेर बरोवपाक कारण म्हणल्यार हांवें एक्चुली ते आमोण्या बेताळ आसा पळय ताजेर बरयल्लें आनी थंय हांव पावपाक कारण म्हणल्यार म्हज्या मम्मीन 2003 काय कितें थंय जागो घेतिल्लो आनी जागो घेवन न्ही ते दुरीक जेन्ना तूं घालिना न्ही तेन्ना लोकांचे मातशें एनक्रोचमेंट जावपाचे चान्सीस आसता आनी जेन्ना हांव फुडें सरलें ते दुरीक घालपाक तेन्ना म्हाका खुबशे आडमेळी जाणवल्यो. सो ह्यो आडमेळी जेन्ना हांवें देवाक वचून सांगणें केलें न्ही तेन्ना त्यो तश्यो इल्ल्यो इल्ल्यो कमी जावन फायनली हांवें तें दुरीक घातलेंच आमच्या जाग्यार. सो तेन्ना हांवें चिंतलें की हांव आतां बेताळ देवाचेर बरयतलेंच आनी तेन्ना मागीर हांवें तें बेताळ देवाचेर सॉंग बरयलें. बरें, रिसर्च करतकीर तुमकां बेताळाची कितें स्टोरी कळ्ळी आमोणेची? कित्याक हांवूय थंय पावलां, म्हणजे आमी पयलीं वतालीं थंय. थंय म्हाका दिसता केन्ना तरी भार बी आसता दसऱ्याक. व्हेरी ऑफन हांव थंय म्हाका तितली डिटेल खबर ना कित्याक हांव फक्त जाग्या संदर्भात थंय पावलें आनी ती म्हाजी 1-2 वर्सां येवत जालें थंय. दुरीक घालें की मागीर टेन्शन ना न्ही, सो तें काम म्हजें जालें आनी ताका लागून मागीर आनीक आतां आनी वचप म्हजें जावना थंय. हां, बरें. रिसर्च करतकीर कितें मेळ्ळें तुमकां त्या जाग्याचेर? रिसर्च करतकीर म्हणजे थंय खुबशीं फंक्शनां जाता त्या देवाचीं. कितें म्हणून तुका एग्जॅक्ट तशें हांव सांगूं शकना, पण त्या देवाचें अस्तित्व आसा, कळ्ळें न्ही. जेन्ना तूं त्या देवाक ती मुर्ती पळयतना कळटा म्हणजे की थंयची जी मुर्ती आसा ती खरीच कशी दिसता. हय, खरी आसा, तेतून कितें तरी तथ्य आसा. राखता तो तुका थंय त्या जाग्यान. जर तूं वचून तुका कितें प्रॉब्लेम जायत न्ही आनी ताका जर तूं उलो मारत जाल्यार अवश्य तुका तो पावता. हो म्हजो पर्सनल एक्सपिरियन्स. बेताळाचेर बरयल्ल्या सॉंगाची तुमी 1-2 वळी म्हणपाक शकता? कित्याक प्रत्येक मनीस जो आसा ते राखणदाराक बिलीव करता, कित्याक आमच्या गोंयच्या गांवांनी राखणदार आसाच. हय, ते 2 वळी म्हणजे सगळीं रिलेट करतली. करता तुका नमन देवा, जोडून हात शरण येता, सासाय तुजी सगळ्याक जाल्या, सुगंधा भाशेन ती पसरल्या. आतां ह्या लायनीचो अर्थ म्हणल्यार सिंपल आसा. देवाक हांव नमन करून तुका शरण येता आनी शरण म्हणल्यार नतमस्तक जाता. सासाय तुजी सगळ्याक जाल्या म्हणजे तुजें जें अस्तित्व आसा किंवा तुजें जो ही आसा ती सगळ्याक जाल्या आनी सुगंधा भाशेन ती पसरल्या. एक वास सगळ्याक पसरता पळय, बरो वास, त्या भाशेन ती सगळ्याक पसरल्या. बरें. आनी खंयच्या राखणदाराचेर तुमची इच्छा आसा फुडें बरोवपाची? सद्या हांवें राखणदाराचेर चिंतूना, कित्याक राखणदार एक कॉमन कशें जालें न्ही. म्हणजे बोडगेश्वर हे ते जरी ते वेगळ्या वेगळ्या स्थानाचेर आसा जाल्यार ते राखणदारूच देवा समान जे राखता. हेज्या फुडें म्हाका न्ही दुसरें सॉंग आसा ते आमचे कालिका देवीचेर बरोवपाचें अशी इच्छा आसा आनी मागीर एक स्वामी समर्थ. हे हांवें 2 येवजून दवरल्या. कालिकेचेर हांवें ऑलरेडी बरयलां. स्वामी समर्थाचेर फुडें मागीर हें काबार जायना फुडें हांव तें सॉंग हातीन घेतलें. आनी डेडिकेशन खूब दवरचें पडटा न्ही की एक सॉंग काडटली. दुसरें म्हणल्यार गोवन क्रावडूय बी कमी आसा, म्हणजे सॉंग्स पळयतले हिटूय जावपाक जाय, लोकांनी आयकपाक जाय, म्हणल्यार मातसो तरी भंय आसतलो न्ही सॉंग प्रोड्यूस करप म्हणल्यार. एक्चुअली न्ही हे जे सॉंग प्रोड्यूस हांव करता पळय न्ही ती एक म्हजी हॉबी म्हणून करता हांव. ते ताका कितलो वाव मेळटलो किंवा इतलो वाव ताका मेळचो ही म्हाजी अपेक्षा मेळटलो आसना. पूण मेळपाक जाय न्ही. आतां आमी कितें करता ताका एक म्हणजे रिकॉग्निशन मेळपाकूच जाय, नाल्यार करून कितें फायदो अशें म्हाका दिसता हांव पर्सनली. ना, परशुराम सॉंग जे आसा पळय हांवें केलां 4थें सॉंग म्हजें, ताका ऑलरेडी म्हाका तांच्यांनी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिलें. ते बजरंग दल जे आसा पळय तांच्यांनी परशुराम जयंती परशुराम सेतू आसा पळय पणजे थंय तांच्यांनी सेलेब्रेट केली आनी म्हाका तांच्यांनी आफोवन म्हाका टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिलें आनी त्या दिसा तें सॉंग तांच्यांनी म्हजें रिलीज केलें. ती फिलींग कशी आशिल्ली? ती टॉप ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे म्हाका जी 4 सॉंगां बरोवन म्हणजे 3 सॉंगां बरोवन 4थ्या सॉंगाक हें म्हाका मेळना फुडें इट वॉज जस्ट म्हाका जालें म्हणजे पुरो इतलें खूब जालें. 4थ्या सॉंगाक मेळप म्हणल्यार
खूप झाले अशें कित्याक तुजो जीव दिसलें तेतून आसा न्ही. म्हाका. हय सारकें मनांतल्यान म्हणटा पळय तशें. बरें, पूण टिचिंगाची जर्नी कशी स्टार्ट जाली, टिचिंगा बद्दल सांग. कित्याक तुजे कडेन आतां सुद्दां उलयता पळय म्हाका खूब टीचर वायब येता. म्हणजे कितें जाता टिचींग प्रोफेशन म्हणटा तें तुजी प्रोनाउन्सिएशन प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल म्हणटा पळय न्ही. प्रत्येक शब्द तो वेवस्थीत प्रोनाउन्स करून तो भुरग्यां मेरेन पावप आसता. सो तातूंतसून तुका तें एकाद्रें टिचिंगाचें फिलींग दिसलां आसतलें. इवन पर्सनॅलिटी, टिचरीची पर्सनॅलिटी कशी म्हाका ती फील जाता. ना टिचरीचें कितें आसता तूं भुरग्यांक शिकयता स्वता मनीस ते लायनीन कसो तयार तूं घडटा तूं स्वता म्हणजे वेल डिसिप्लिन जावं वेल मेंटेन म्हणूं येता जावं अमक्यो गजाली बऱ्यो आनी अमक्यो गजाली वायट ही तुका जाणीव ना सुद्दां जाल्यार ती त्या प्रोफेशनान वचून तूं इल्लें शिकता. हांव 23 वर्सां शिकून अजुनूय म्हणिना की हांव परफेक्ट म्हणून. म्हाका आनिकूय खूब शिकपाचें आसा म्हज्या टिचींग प्रोफेशनान हें हांव म्हणटा. म्हणजे तुमकां पयलींच्यान टिचिंगाची आवड आशिल्ली. हय ल्हानपणार जेन्ना टिचर कितें शिकयता तें घरा येवप न्ही आनी म्हज्या भावाक बसोवप. म्हजो एकलो भाव मागीर दुसरो आसा तो 10 वर्सांनी जाला. सो ताका बसून हांवें वणटी रंगोवप म्हणजे ती लायकींग म्हजें एक 5वें 6वेच्यानूच म्हाका दिसून आयिल्लें. पण हें फुडें वचून हें एज अ प्रोफेशन घेतलें हांवें चिंतून आशिल्लें. CA जावं बँकीन खंय तरी कित्याक हांवें BCom घेतिल्लें आनी BCoमाक टिचरीचो स्कोप हो चड ना. पूण आतां तुमी एन्जॉय करता टिचिंग. हय ऑफकोर्स. म्हणजे भुरग्यां मदीं वचप. हय हय हय. तो एक कंप्लीट दुसरोच माहोल आसतलो न्ही. म्हणल्यार घरांतल्यान मागीर जेन्ना तूं भुरग्यां मुखार पावता सगळीं भुरगीं कोण मस्ती करता कोण बडबडटा म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक कडेन तुमी एडजस्ट जावप खूब व्हडली हांव म्हणटलें व्हेरी डिफिकल्ट जॉब. ना डिफिकल्ट असो ना. तूं जर एक फावट तुका संवय जाली न्ही तांकां कशें तुवें कंट्रोल करपाचें अशें न्ही की तूं चिंततलें आज आपूण तें लेसन शिकयतलें आनी तें तुका शिकोवकूच मेळटलें हें तुवें हें करप ना. तूं प्लॅन करून खूब येता क्लासीन वयच्या पयलीं. भुरग्यांचें एनवायरमेंट कंट्रोल करपाकूच 5 मिनटां वता. कित्याक टिचर एक ऑलरेडी शिकोवन गेल्ली आसता. मागीर तूं त्या क्लासीन वता तेन्ना भुरग्यांचें वातावरण कशें आसा तें पयलीं तुवें जाग्यार हाडून मागीर तुवें तांचो मूड पळोवपाचो की तांकां बाबा आज शिकपा जाय काय ना. शिकपा जाय शिकयलें ना जाल्यार तुवें गेम्स खेळून तो पिरियड काडून नेक्स्ट पिरियडाक तें मागीर पुटअप करप. आनी भुरग्यांचो मूड एक्चुअली चेंज जाता. आतां म्हाका याद आयली की आतां सपोज नेक्स्ट डे पिकनीक आसा जाल्यार तो एक्सायटमेंट आसता शिकपाचें तर मन आसच ना. तेन्ना मागीर तुवें रिविजन घेवन तो दीस काडचो पडटा. मागीर तो पीटी पिरियड आसता पळय पीटी पिरियडांतल्यान खेळून येतकीर जो नेक्स्ट पिरियड आसता ऑलरेडी घामिल्ली आसता खेळून परत शिकपाक जाय दुसरे लेक्चराक म्हणजे कॉन्सन्ट्रेट करप म्हणल्यार तेंय बी खूब डिफिकल्ट. आनी एकदां लास्ट पिरियड आसता पळय तेन्ना घरा वचपाची घाई आसता. टू द पॉइंट म्हणटा पळय तशें. हय हय हय. त्या जागे टायमार तुका कॉन्सन्ट्रेशन चिंतपाचेंच ना. तुवें कितें तरी रिविजन किंवा नोट्स तरी दिवन तो पिरियड तुवें म्हणजे कळटा तें एक तूं 10 वर्सां शिकयलें न्ही की तुका ऑटोमॅटीक कळटा की तुवें भुरग्यां कडेन कशें वागप जावं केन्ना तुवें तांकां स्ट्रिक्ट रावप जावं केन्ना तांकां वाजेल्या गेम खेळून तो हें काडप. तुका मागीर हें करपाची गरज ना. ऑटोमॅटीक येता मागीर तें. आनी टिचींग फील्ड म्हणल्यार तुमचें काम जें आसता तें स्कुलांनी आसताच. घरा येवनूय बी करेक्शन आसता. सो तुमी टायम कसो मॅनेज करता. म्हणजे स्कुलांतलें काम करप मागीर सॉंग्सूय बरोवप म्हणल्यार तें चिंतपाक जाय आनी प्लस घरूय सांबाळप जें खूब डिफिकल्ट. ना टायम म्हणल्यार कितें स्कुलांतले जे कितें एक्टिविटीज आसता पळय ते स्कुलानूच वायंड अप जाता. फक्त करेक्शन आमी घरा कडेन घेवन येता आनी करेक्शन घरा कडेन घेवन येता म्हणना फुडें एक करेक्शन तूं दिसाक 100 पेपर करेक्ट करूं शकना. म्हणजे 10 पासून तुजें सगळें जेवणाचें घरांतलें काम तुवें वायंड अप करप आनी आफ्टर 10 to 12 जें कितें तुका मेळटा पळय 2 वरां तेन्ना एक करेक्शन करपाचें जर दिसलें एक 10 पेपर करेक्ट केले मागीर तुजी चेंज ऑफ मायंड जावपाक लागून एक 2 लायनी बरयल्यो. सांगलें न्ही तुका एक सॉंग बरोवपाक 15 दीस वता. आयलें सुचलें बरयलें केलें न्हिदलें मागीर दुसरे दिसा तें कंटिन्यू. म्हणजे घाईन हांवें खंयचेंच सॉंग करूं ना कित्याक घाईन परफेक्शन येना.
कळ्ळें न्ही. सो अशें करून कित्याक म्हाका हें आसना न्ही, डेडलायन आसना सॉंगाक अमक्याच दिसा बाबा तें जावपा जाय. एका म्हयन्यान जावं 2 म्हयन्यान जावं ओके. सो टायमाचो म्हाका केन्ना प्रॉब्लेम असो येवना. भुरग्यांचे मायंड डिस्ट्रॅक्ट जाता म्हणिल्लें पळय तें म्हाका आतां आनी एक याद आयली ओके. की जेन्ना पेपर करेक्ट करून भुरग्यांक व्हरून क्लासीन दाखयतात पळय पेपर हय आनी जेन्ना ते मार्क्स पडटा हय तेन्ना भुरगीं सामकी डिस्ट्रॅक्ट जाता. हय डिस्ट्रॅक्ट भुरगीं डिस्ट्रॅक्ट जायना. एकामेकाचें पळोवपाकूय उरतात. हय पळोवपाक उरता म्हणल्यार एक्चुली तांकां खबर आसता ताणें कितें दिवे लायल्या. स्टडी केल्या. हय हो तुजो सारको शब्द. सो तांकां खबर आसता आपल्याक बाबा अमकें एक मोजकीच तुका एक क्लासीन 10 भुरगीं मेळटलीं जी सामकीच स्टडीक गुंथून सामके अमके मार्क्स पडपाकूच जाय. ती मागीर सामके ते पेपर घेवन एकामेकाचे चॅक करप. टिचरीन म्हजे रायट केल्या इतले मार्क्स घातल्या. झगडपा बी येता आसतलीं न्ही भुरगीं म्हणल्यार मातशें वाडय बी म्हणून फेल बी जाता जाल्यार झगडपाक येना भुरगीं पण टिचर म्हाका तुवें कमी मार्क घातल्या ताका तुवें चड घातल्या अशें म्हाका एक 2-3 झगडी फावट भुरगेपणान तीच झगडी. हय म्हाका हाजो अणभव आसा. ना कोणूय अशी फेल जाता सारकी म्हणजे एक काट्यार पडटा जाल्यार हाफ मार्क दिलो जाल्यार ती बाबडी पास जाता पळय तेन्ना येता आसतली मातशें एक हाफ मार्क घाल म्हणून. ना तशें हांव हाफ मार्क कोणाक जाय न्ही जाल्यार हांवें आज पासून 23 वर्सांक कोणाक फेल करूं ना. कित्याक 17 एंड हाफ रावंडेड अप टू 18 न्ही. सो तो हाफ मार्क ऑटोमॅटिकली गेलो तांकां. जाल्यार तुज्या म्हणण्या प्रमाणे 17-18 जर पासींग 50तले आनी 17 जर पडटा जाल्यार हाफ मार्क हांव खंय तरी एडजस्ट करून घालता पयलींच घालता. हय 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 तशें हांव हाफ मार्काक लागून भुरग्याक हांवें केन्नाच फेल करूं ना. बरें डिफिकल्ट पार्ट कितें आसता स्कुलान एज अ टिचर. डिफिकल्ट पार्ट जेन्ना भुरगीं न्ही क्लासीन कॉन्सन्ट्रेट करिना एक तूं टॉपीक घेता न्ही तेन्ना खंय तरी तुका तुजें सांडून तुजें मनांतलें शिकयता तें सांडून तांच्या हेजेर वचून तांकां जाग्यार हाडपाक तें मातशें तुका म्हणजे कितें म्हणटा पळय ट्विस्ट ऑफ हें करचें पडटा तुका. आनी मागीर ती जाग्यार येयली की परतें मागीर तुवें हें करप तें मातशें म्हाका खंय तरी डिफिकल्ट अशें दिसता पण हांव तें मॅनेज करता. बरें तुमचें भुरगेंपण कशें आशिल्लें. आतां जेन्ना तुमी भुरगीं पळयता पळय तेन्ना तुमचें रिफ्लेक्शन तेंचे भितर दिसता. आतांची भुरगीं आसा ती सगळीं डिजिटलायज जाला. आमच्या टायमार मोबायल्स नाशिल्ले सो आमी चडशीं बुकां पिक्चराक वचप जावं मार्केटिंगाक वचप जावं मम्मी डॅडी बरोबर फंक्शनाक वचप अशें आमचे दीस केले आमच्या भुरगेपणाचेर. पण आतांचे भुरगे जर तूं पळयत जाल्यार दे आर फुल्ली इन द मोबायल. आनी हांव भुरग्यांची चूक म्हणिना कित्याक सांग पयलीं सायबर कॅफेन वचून भुरगे इन्फॉर्मेशन काडटाले. आतां मोबायलार मेळटा म्हणना फुडें सायबर कॅफेन कित्याक वतले. सो भुरग्यांची खंय चूक आमीच जर तांकां असायनमेंट दिता टिचरीच आनी आमकां ते वयरसून सर्कुलर येता सो ते आमकां करून घेवचेच पडटा. सो भुरग्याक आमी मोबायलाच वच रे बाबा इन्फॉर्मेशन काड आनी बरोवन हाड डेडलायन आमी दिता तांकां तेन्ना तांकां तें काम करचेच पडटा. सो दे आर टोटली डिफरंट किड्स. आमच्या इझी जाला. हय बरोबर. आनी AI चॅट GPT तर सामकेंच तांकां डायरेक्ट असायनमेंट कितें तो फोटो काड आनी घाल. एक्झॅक्टली कॉपी पेस्ट फूल जालो असायनमेंट मागीर तुमकां वाचपाची सुद्दां गरज ना. तुमकां कळटा आसतलें की हें AIचेर. हय पण कितें एज अ टिचर तें खंय तरी कितें हें करून मार्क्स दिवपा लाय जाल्यार तें तुका इवॅल्युएट करचेच पडटा. पूण तुमचें जें दोनूय काम आसा काम म्हणजे ना हांव दुसरें तुमचें पॅशन. सो एक जें तुमचें प्रोफेशन आसा हितूंतल्यान एज अ टिचर तुमी भुरग्यांक शिकयता आनी थ्रू सॉंग्स तुमी समाजाक शिकयता. हें केन्नाय चिंतलां तुमी. म्हणजे काल हांव जेन्ना क्वेश्चन्स काडटालें पळय तेन्ना म्हाका तें स्ट्रायक जालें. हय की दोनूय जे जॉब आसा तितूंतल्यान तुमी कितें तरी शिकयता. बरोबर. हें तुवें सांगना फुडें आतां म्हाका हाजेर खंय तरी एक म्हणजे चिंतपाचें हें दिलें तुवें की हय कित्याक हांवें इतलें चिंतून नाशिल्लें. आतां भुरगीं शिकयता म्हणून हांव तांकां शिकयता हें म्हाका खबर आशिल्लें पण थ्रू सॉंग हांव लोकां मेरेन भक्ती पावोवन तांकां कितें तरी हें करता शिकयता. हें म्हाका आज तुजें खंय तरी मानून घेवचेंच पडलें. दुसरे फावट जेन्ना हांव बरयता तेन्ना ह्या संदर्भान हें करून हांव फुडलीं सॉंगां बरयता. आतां तुमकां थॉट मेळ्ळो तो. हय हय हय. बट एज अ टिचर तुमी खूब टॅलंटेडूय आसात. फक्त शिकोवपाच्याच नदरेंतल्यान न्ही बट तुमी बाकीचेय तुमकां टॅलंट्स आसा. सो ते केन्ना केन्ना
ओवरबर्डन जायना? ना, ओवरबर्डन जायना, कित्याक आमचे जे हे आसता शक्ती प्रमाणेच कोणूय कितें तरी टॅलंटान वचूं शकता न्ही. म्हाका जर ते केपेबिलिटी नाशिल्ली जाल्यार हांव ती सोंगां बरोवंक वचचेंच नाशिल्लें, जायना जाल्यार. सो म्हाका पण एक हांवें नोट केला, जेन्ना तूं मल्टी टॅलंटेड आसता तेन्ना खंय तरी तुका भायलो जो एनवायरमेंट आसा तुका सप्रेस करपाक ट्राय करता. हें म्हाका खूब फावट दिसून आयलां. पण हांव म्हजे सरळ वाटेन आसा, सो म्हाका तो फियर जावं भंय असो केन्नाच दिसून येवना. कित्याक हांव वायट केल्या मनशाक भंय आसता, पूण जेन्ना तूं वायट करिना तेन्ना हो भंय तुका आसूंकूच शकना. पण सप्रेशन, तुका खंय तरी दामून दवरपाचें जावं तुका खंय तरी डॉमिनेट करपाचें, हें म्हाका जाणवलां, खरेंच जाणवलां. केन्ना अशें? ते एग्जॅक्ट तुका हांव तशें स्पेसिफाय आनी हांव तें मेन्शनूय करूंक सोदिना, पण जेलसी हो शब्द आसा तो भयंकर वायट आसता. आनी ताका लागून हें खंय तरी सप्रेशन हें ताका लिंक जावन हे एटेम्प्ट्स हांवें अणभवल्या, हें म्हाका फील जालां. पूण केन्नाय फूल सॉंग रेडी जातकीर तुमकां चुको मेळ्ळ्यात की अशें जावपाक नाका आशिल्लें? फूल सॉंग रेडी जावन चूक न्ही, पण शब्द म्हाका चेंज करचे पडल्या, कित्याक ते चालीक बसना. एक वेळ चाल चाली आसता हय, हय, मिटरा किंवा एक प्रमाणे. शब्द एड करचो पडला. पण तेन्ना अक्षय सरान म्हाका कन्सल्ट करून तो खंय तरी एड केला ताणें, आपूण हे चेंजीस करता. पयलीं 2 सॉंगांक ताणें म्हाका विचारलें, मागीर तिसऱ्या सॉंगान हांवें सांगलें, सर तुमकां खंय कितें दिसता न्ही शब्द हालोवपाचे, ते तुमी अवश्य हालयात. फूल जातकीर फूल song म्हणजे तयार, कंप्लीट हय, रेडी जावन जावून केन्ना केन्ना मागीर दिसता पळय की आनी मातशें बरें जावपाक शकतालें, अशें जालां? काय जें जालें तें बरें जालें? ना, कित्याक म्हजे एक्सपिरियन्स हांवूय शिकलां न्ही, कित्याक म्हाजे एक्सपर्ट अशें हांव नाच. हांवूय खंय तरी शिकून शिकून तुमी जर सॉंगाचें हें पळयशात न्ही, पयल्या सॉंगा परस दुसरें सॉंग बरें जालां, दुसऱ्या सॉंगा परस तिसरें सॉंग आनी मातशें बरें जालां, हें म्हाका समाधान मेळ्ळां. आनी जी फुडें जातली ती आय एम शुअर की बरीच जातली. आनी तो एक्चुअली तुमकां रिकॉग्निशनूय खूब बरें मेळपाक जाय गोंयान. म्हणजे खंय जर सॉंग जाय जाल्यार तुमकां आपोवपाक जाय. ना, तो सद्या विचार ना, पण अवश्य कोण तरी आयलो की आमच्या देवळाचें सॉंग, ऑफिशियल सॉंग तुमी बरोवंक शकता काय म्हणल्यार अवश्य हांव तें बरोवन दितलें. बरें, तुमी जेन्ना डिफिकल्टीन आसता पळय तेन्ना कितें तुमकां स्ट्रेंथ दिता? फॅमिली, टिचींग काय सॉंग्स? जेन्ना हांव डिफिकल्टीन आसता न्ही तेन्ना पयलीं म्हणचें म्हजो पप्पा. म्हजी मम्मी 2005 पिड्ड्यार जाला. तेज्या उपरांत म्हजे भाव आनी म्हजो पप्पा हे म्हजे बरोबर सामके, म्हणजे आवयची माया ही वेगळीच आसता, ती कोणूच तुका दिवंक शकना. पण ते म्हज्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावल्या फ्रॉम 2005 टील डेट, आनी ते फुडें आसतले. आनी सेकेंड म्हणजे इजी पडलां. हय, आनी दुसरें म्हणल्यार म्हजो मिस्टर. ताजो फूल सपोर्ट हे सॉंगाक. कितें आसता, लग्न जालें की बायलेक घोवाचें हे परमिशन घेवचेंच पडटा. तूं कितलेंय तुज्या कडेन टॅलंट आसूं, ताज्या शब्दा शिवाय तूं कांयच करूं शकना. आनी ताणें म्हाका ह्या बाबतीन देवाची सॉंगां म्हणना फुडें फूल सपोर्ट दिलो. ताजेर हांव तें म्हणजे सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार हांव पयलीं सॉंग सोडून पावचेंच नाशिल्लें. फर्स्ट बरयतलें आशिल्लें, मागीर सपोर्ट ना म्हणना फुडें मनान एक तुका सामकी दूख जाता. करेक्ट. फूल सपोर्ट म्हणना फुडें टेन्शन ना, बरं देवाचें सॉंग न्ही. सो बरें, एक 50 वर्सां मागीर जर लोकांक तुमची याद काडपाक जाय जाल्यार कित्याचे थ्रू तेणी तुमची याद काडची? आतां हांवें तयार केला पळय ते सॉंग्स न्ही, रंजिता एज अ टीचर म्हणून म्हाका न याद काडल्या जाता, पण रंजिता एक कोंकणी डिवोशनल सॉंग रायटर एंड प्रोड्युसर म्हणून तांच्यांनी म्हजी याद काडची अशें म्हाका खूब दिसता. ओके, लास्टली तुमी ऑडियन्सांक कितें सांगतली, जी कोण आमचो आज हो पॉडकास्ट पळयता तांकां कितें सांगतली? लायफान खूब डिफिकल्टीज येता, प्रत्येकाची सपनां वेगवेगळीं आसता. त्या सपना मेरेन पावपाक ज्यो डिफिकल्टीज येता त्यो ओवरकम करच्यो. आतांचें जर जनरेशन पळयशात जाल्यार खुबशे सुसायड केसीस हे म्हाका फील जाता.
खुबश्यो केसीस आयकपाक येता आनी सुसायड कोण मनीस करूं शकता, जो मनान स्ट्रॉंग आसना तोच मनीस सुसायड करूं शकता, कित्याक ताजे कडेन ते प्रॉब्लेम्स टॅकल जायना. हांव ह्या लोकांक सांगूंक सोदतां की सुसायड इज नॉट द सोल्युशन. कितें ना कितें प्रॉब्लेमांक हो सोल्युशन आसताच, फक्त तो आपणें सोदपाक जाय वचून. सोदल्या शिवाय देव सुद्दां मेळना म्हणटा पळय, तशें सोदून तें सोल्युशन काडून आपलें लायफ एंड करचें न्ही लोकांनी. हें जें सुसायड करता पळय, हेंच म्हाका लोकांक सांगन दिसता. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन विचारता की तुमच्या लायफांतलो सगळ्यात डिफिकल्ट मोमेंट खंयचो? कितें आसपाक शकता तो? डिफिकल्ट मुमेंट म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार एक्चुली आतां सद्या म्हजो पप्पा बरो ना. आतां मम्मी फाटल्यान म्हाका जी माया आशिल्ली, क्लोज म्हणटा पळय, आवय बापूय सर्वस्व आसता न्ही, मागीर मिस्टराची फॅमिली. सो म्हजो पप्पा जो आसा तो बरो ना न्ही, तेन्ना इतलें हांव हाल्लें, इतलें म्हाजें मन हाल्लें. आनी तुमकां हांव वदोळ सांगतालें पळय, सद्या मातशें टेन्शनान. म्हजो पप्पा, कितें आमी आसता जेन्ना जल्माक आयला तेन्ना मरण हें सगल्यांक आसताच, मान्य म्हाका. पण पप्पाक सोडून हांवें जगूंक शिकुना. तें चिंतून म्हाका मातशें हांव खंय तरी मन म्हाजें हाल्लेल्या भाशेन जाल्ले फाटल्या दिसांनी. आतां हांव इल्लें इल्लें करून तें जाग्यार येयलां. हो सगळ्यान डिफिकल्ट मुमेंट. बाकीचें कितेंय तूं चिंतत न्ही, तूं करूं शकता, पण आवय बापायची माया न्ही, ही तूं हाडूं शकना. कळ्ळें न्ही? थँक्यू सो मच. खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. आनी आय एम शुअर की तुमकां जें लायफान जाय तें डेफिनेटली मेळटलें आनी हो एपिसोड खूब लोक पळयतलीं. येस, थँक्यू वैभवी. तुवें खरेंच आज म्हज्या मनान जें आशिल्लें न्ही तें लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. ताका लागून हांव तुका देव बरें करूं आनी तुजो चॅनलाची अशीच बरे भाशेन वाड जावची हें हांव तुका. थँक्यू सो मच. आनी प्लीज डू लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब.